घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून कासरवणे रामाच्या देवळा लागीं पार्क केल्ले अँब्युलन्सीचेर झाड पडून लुकसाण जालें। तशेंच विडनोड्या मदल्या वाड्यावयल्या गीता नायकाच्या घरार झाड पडून लुकसाण जालें। वादळी वाऱ्यासयत कोसळिल्ल्या पावसाक लागून साबार वाठारांत पडझड जाली। हातूंत कितल्याशाच लाखांचे लुकसाण जालें। एम्ब्युलन्साचे झाड पडिल्ल्यान सुमार 1 लाखाचे लुकसाण जालें। जाल्यार गीता नायक आनी उर्वशा नायकाच्या घराचे आंब्याचे झाड पडिल्ल्यान सुमार 70,000 रुपयांचे लुकसाण जालें। म्हाका तर दिसता की हे दोळ्यान सुद्दां येता की आयज म्हाजे कडेन हे कित्याक जालें ना। डेप्युटी कलेक्टराक हांव मागता की हे 24 वरां भितर हे काम करपा येनाले। ही जी झाड जे पडलेले आसा ते आमी झाडां अशेंच घरार आसतले तेन्ना सरान डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मागता की हे झाड आयच्या भितर जावं 24 वरां भितर हे सबंद कातरून दिवपाचें, नाजाल्यार हे अशेंच आसतले। तेचेर फुडली कारवाई तेंच्यांनी करपाची। माझी मम्मी घरान आसलेली आणि अपघाती जसो हे जालो, आवाज येयला ती एकदम भियाली आणि तिचे हात बीन सगळे वाकडे जाला म्हणून तिका ऍडमिट केला आता हॉस्पिटलात। पडपाचो म्हणून घरा केली 2013 केला, 2017 केला। आमो एकट्याचो न्हू, 5 जाणांचो। 5 जाणांची प्रॉपर्टी न्हू। सारखे हांव एकटो ऑब्जेक्शन हाडटा आणि जर कोण मेले आणि कितें जालें जर ऑब्जेक्शन हाडटा त्याच्या नांवार तुम्ही हे करपाचें। तो सरपंच जाल्लो तो येयल्लो, तेणी पासून येयले आनी तेणी सांगलें की जाल्ली आनी कलेक्टरा कडेन पासून ती फायल पावल्ली, पूण तिका ऑब्जेक्शन येयलें कट करपाचें ना म्हणून। ऑब्जेक्शन हाडणारो कोण? झाडवालोच आसतलो। म्हणजे त्यांचे फॅमिली मेंबर? हां, अशें तेंचेच अशें आसतलें। कट करपाचे म्हणजे कट करपाचें ना म्हणून अशें येयल्लें न्हू। आनी मागीर तेणी बेश्ट्याच्या खांदया मारा म्हणून तेन्ना आमी ते बी केल्ले, म्हणजे खांदये तरी थोडे मारा म्हणून, म्हणल्यार ते खूब हें जाल्ले, बँड जाला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।